गोमंतक बाल शिक्षण परिषदेचे 5वे अधिवेशन 13 आणि 14 नोव्हेंबराक वाळपय 70 हांगसर जातले। ह्या परिषदेचे अध्यक्ष विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे जाल्यार स्वागताध्यक्ष विश्वजित राणे आसतले। आयडेस्को खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। गोमंतक बाल शिक्षण परिषद दर वर्सा अधिवेशन घडोवन हाडटा। अंदूचे 5वे अधिवेशन वाळपय हांगासर आमी घडोवन हाडटात। हाच्या पयलींची जी अधिवेशन आसात ती अधिवेशनां पयलें अधिवेशन फोंड्याला फार्मागुडी हांगासर जालें, दुसरें अधिवेशन साखळे जालें, तिसरें अधिवेशन काणकोण, चौथे मडगांव आणि अंदूचें 5वें अधिवेशन वाळपय हांगासर घडोवन हाडटा। ह्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हण पर्य मतदारसंघाचे आमदार आणि प्रतिनिधी अपेक्षित धरल्यात। आयज मेरेन सबंद गोंयांत काणकोण ते पेडणे आणि मुरगांव ते सत्तरी मेरेन आयज मेरेनच्या नोंदी प्रमाण साधारण 500 प्रतिनिधी नोंद जाल्यात आणि उरिल्ल्या या 20-25 दिसां भितर 500 न्ही ती संख्या 700च्या फुडें वचून साधारण 1200 प्रतिनिधी हे ह्या अधिवेशनाक वाळपय येतले ही अपेक्षा आसा। ह्या अधिवेशनात जे मुख्य वक्ते आसात, जे फाटली 20-25 वर्सां मानसोपचार तज्ञ म्हणून काम करतात, ते मुंबई ठाण्याचे डॉक्टर आनंद नाडकर्णी मुद्दाम हांगासर ह्या अधिवेशनाक येतात आणि आपली 2 वरां ते हांगासर दितात। तांचे व्याख्यान जे आसा हे फकत व्याख्यानच नासतले, तर प्रात्यक्षिक रूपान ते पालकांकडे शिक्षकांकडे उलयतले आणि हो परिसंवाद हे व्याख्यान तांचे 14 तारखेर 11 ते 1 ह्या मजगती जातले आणि पालकांच्या दृश्टीन, शिक्षकांच्या दृश्टीन आणि शिक्षण प्रेमीच्या दृश्टीन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड महत्वाचे सदर जे आसा ते हेच आसतले।